आदलो नुस्तेमारी मंत्री तशेंच शिवोलेचो आमदार हांणी पत्रकार परिशद घेवन गोंय सरकाराचेर फटीचे आरोप केल्यात। तांणी आरोप केला मुखेलमंत्री गृह खात्याक न्याय दिवपाक अपेस थारला म्हूण। तांच्या ह्या आरोपाचो गोवा भाजप युवा मोर्चान निशेध केला। ड्रग पेडलर म्हूण हणजूणच्या लोकांचेर जो आरोप पालयेकर करता तो चुकीचो आसा। तांच्यांनी हणजूणच्या लोकांची माफी मागची म्हूण गोवा भाजप युवा मोर्चान मागणी केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। शिवोलेचो आमदार तसोच आदलो मंत्री विनोद पालेकरान एक प्रेस घेतलेलो आणि त्यांच्यानी थोडे अशे फेक एलिगेशन्स गोंय सरकाराचेर केल्ले आसा। पयलीं म्हटल्यार त्यांच्यानी होम मिनिस्ट्री आणि होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री यांचेर एक एलिगेशन केले की ते खंय तरी होम मिनिस्टर म्हणून फेल जाल्ले आसा। त्यांच्या ह्या स्टेटमेंटाचो भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून आम्ही हांगा निषेध करता। म्हाका दिसता फ्रॉम द टाइम डॉक्टर प्रमोद सावंत हॅज टेकन ओव्हर एज द चीफ मिनिस्टर अँड द होम मिनिस्टर, ज्यो रेड्स कंडक्ट जाल्या, ज्यो एंटी नार्कोटिक सेलान ज्यो रेड कंडक्ट केल्या, आमचे कडेन जो डेटा आसा फ्रॉम मार्च 2019 टील डेट, तितून आमकां अशें दिसून येता की मोर दॅन 5 crore 6 lakhs त्याच्यापेक्षा चड क्वांटिटीचो ड्रग्साच्या रेड एंटी नार्कोटिक सेलान जप्त केल्लो आसा। बाब विनोद पालेकर फुडें असो स्टेटमेंट करता की ज्यो पार्ट्यो अंजुनच्या वाठारांत चलता, ज्यो कोस्टल बेल्टार चालू आसा, हांगा खंय तरी ह्यो पार्ट्यो ड्रग पेडलर्स घडोवन हाडटात। ह्या गोष्टीचो आमी पूर्णपणे निषेध करता, कारण जो आमचो कोस्टल बेल्ट आसा हांगा खूबशे लोक आपल्या पोटा खातीर रेस्टॉरंटाचो बिझनेस चलयता, रेस्टॉरंटां लेट नायट चालू आसता आणि तेंच्यांनी सगळ्या लोकांक ड्रग पेडलर म्हणप हें एक अत्यंत दुखदायक गोष्ट आसा। तेंचे कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी अंजुनच्या लोकां कडेन माफी मागची। कालचे जे विनोद पालेकर आमचे गोंयचे माजी मंत्री शिवोलेचे आमदार त्यांनी जो अचानकपणे प्रेस घेऊन एक कितें तरी आपूण आनी एक्टिव्ह MLA आसा हे सिद्ध करपाचे प्रयत्न केलो, म्हणून म्हाका दिसता की तेंचे जे प्रेस जर कालची पळयत जाल्यार तेणी कितें सांगलें की आपूण 15 तारखेक एक लेटर केल्लें मुख्यमंत्र्याक किंवा सगळ्या डिपार्टमेंटाक, तितून त्यांनी थंय सगळें नमूद केला की पुलीस सुद्धा ड्रग पेडलर वांगडा भोंवता, तेंच्या गाडयेनी भोंवता। जाल्यार म्हाका तुमच्या मार्फत आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी सकाळी केल्याच की जर विनोद पालेकरा कडेन प्रूफ आसा कोणाच्या गाडयेन कोण ड्रग्सवाले भोंवता, कोण PSI जर भोंवता अशें जर तेजें म्हणणें आसा जाल्यार चडशी इन्फॉर्मेशन विनोद पालेकरा कडसूनच मेळटली। विनोद पालेकर गेली 2-2.5 वर्सां 3 वर्सां जाली मंत्री आसा, म्हणून ज्या 15 तारखेच्या लेटरांसून आनी कालच्या प्रेसांसून तो म्हणटा की बाबा तेजे कडेन जर प्रूफ आसा जाल्यार तेज्या टर्माक सुद्धा तेज्यो गोष्टी ताका खबर आसतल्यो। तेज्या खातीर हांव तुमच्या थ्रू CM कडेन मागता की तेजे कडेन सगळो डेटा आसतलो आनी तेजे कडेन तेजी चौकशी करची तेजे कडसून, जेणे करून गोवा पोलिसांचें काम आसा हें इझी जातलें।